इज अ डबल सेलिब्रेशन. तेगेले दोन्ही झडपी जिखले, प्लस त्यांनी स्ट्रॅटेजी करून नावेली आनी 2 झडपी केले तेही जिखले. आणि उखळे मतदारसंघातलो एक स्टुडंट आयज दिल्ली गोवा युनिव्हर्सिटीचो स्टुडंट कावन्सिलाचो चेअरमॅन जालो आसा, बाबू साई देसाय. हे सगळे जे पॅनल म्हाका जवळ जवळ आमी लास्ट स्टुडंट कावन्सिल जिखलेले तेन्ना सुनील कवठणकर वॉज द NSY प्रेसिडेंट. आणि त्याच्या नंतर ते VVP खुबशे मॅन्युप्युलेशन करून प्रत्येक इलेक्शनाक ते मॅन्युप्युलेशन करताले आणि करंट तांकां जाय तशी युनिटी तांकां एकठांय दवरपाक प्रॉब्लेम जाता. सो लकीली ह्या फावटी जो एक्सरसायज गरज आशिल्लो सगळ्या कॉलेजींनी आनी युनिव्हर्सिटीक यू आर इलेक्ट करून हाडप आनी तांकां एकठांय दवरप हें काम खूब पयलीं स्टार्ट केलें. आनीक जे काँग्रेसचे स्टुडंट विंग आसा जेका आमी NSY म्हणटात, आनीक गोवा फॉरवर्डाचे तेंगेले एक स्टुडंट विंग आसा, सो तेंचे मेंबर्स आनी आमचे मेंबर्स एक जावन एक गोवा युनिव्हर्सिटी स्टुडंट कावन्सिलाक मेजॉरिटी जाली आनी तांकां सगळ्यांक एकठांय धरून गायड करपाक म्हाका दिसता बाब युरी आनी एल्टन आनी एक जो पार्टीच्या लिडरशिपीन तांकां एक सपोर्ट दिवपाक जाय आशिल्लो तो सपोर्ट ह्या फावटी बरो भक्कमपणे जालो. काल बाब युरी आनी एल्टन तांकां ज्या जाग्यार दवरता, कारण ते किडनॅप सुद्दां करता. हेजे पयलीं आमी खूब इलेक्शनां पयल्यान स्टुडंट्सांक किडनॅप करून स्टुडंट कावन्सिल इलेक्शन करता तांकां लिपोवन दवरून. पूण ती सगळी चड गरज आसताली आनी ती बरे तरेन बाब युरी आनी एल्टनान तांकां कॉन्फिडन्स दिलें, तांकां सगळ्यांक एकठांय दवरलें आनी तांकां मार्गदर्शन केलें. इवन ते भायर वचून वोटिंगाक वयता काल सकाळीं त्या टायमार सुद्दां ते थंय पावले. आमचे आमदार बाब एडवोकेट कार्लोस आल्वारीस हांगा पावल्लो आसा आनी तेजे बरोबर तेजे दोनी झडपी मेंबर्सूय पावल्ले आसा. पयली इंडिकेशन की गोंयांत स्टुडंट्स जेका द लेटेस्ट हे जेन झेड जेन वर्ल्ड वायड जेन झी जे वर्ल्ड वायड एक्टिवेट जायत आसा आनी गोंयांक तेजी सारकी गरज आशिल्ली. सो कालच्या युनिव्हर्सिटीच्या इलेक्शनात एक इंडिकेशन क्लियर दिलां की स्टुडंट्स आर नॉट कमिंग टू द प्रेशर ऑफ BJP's दादागिरी आनी BJPच्या पावराक झुगारून त्यांनी एकठांय रावन तांकां एक वेगळें दिशा गोंयच्या राजकारणाक त्यांनी दिल्ली आसा. तांचे सगळ्यांचे कॉंग्रॅच्युलेशन्स, गोंयच्या स्टुडंट्सांचे कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आयज दुसरी जे सेलिब्रेशन जाता ते म्हणजे जिल्हा पंचायतचे इलेक्शन. जवळ गोंयांक 10, साऊथ गोवाक 8 आनी नॉर्थ गोवाक 2. हांव खास करून तोखणाय करपाक सोदतां की पयले फावट आमी पळयलें की काँग्रेसचे आमदार आपल्या आपल्या मतदारसंघात ZPचे इलेक्शन सिरियसली फायट करता. हाजे पयलीं प्रत्येक जो आमदार आसतालो तो कितें करतालो, तो तळ्यान मळ्यान अशी भुमिका घेतालो, म्हणजे फॉर्मली तो रावनाशिल्लो. एक म्हणजे तांकां सिंबलाचेर इलेक्शन करपूय नाका आशिल्लें, ते अपोज करताले. लास्ट सुद्धा इलेक्शनाक आमी पळयलां आमचे आमदार आसून सुद्धा आमदारांनी ZP इलेक्शनाक सहभाग करूं नाशिल्लो. दे डिड नॉट गॉट इन्वॉल्व फॉर ZP इलेक्शन्स. बट दिस इज द फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा त्यात आमचे 3 आमदार आशिल्ले आनी तिनूय आमदारांनी आपल्या मतदारसंघातले ZP जिखून हाडपाक सगळेपणाक लायले. म्हणजे मी रिझर्वेशनाची जर सुद्धा पळयलें, रिझर्वेशन करून कशें आमच्या आमदारांक त्रास करप, म्हणजे आमचे आमदार जिल्हा पंचायत जिखपाक जायना हेची येवजण गोंयचो मुख्यमंत्री आनी गोंयचे इलेक्शन कमिशन एक जावन लास्ट मिनिट सुद्धा त्यांनी रिझर्वेशन आमकां कळपाक दिलें ना कितें जातलें तें. आनी तेणी अशें धरलें
म्हाका दिसता तेंगेलो फर्स्ट टार्गेट आशिल्लो तो आमचो एलओपीचो दोनूय मतदारसंघ, दोनूय कडेन रिजर्वेशन. आणि एक कडेन तर रिजर्वेशन कुर्तोरी तर रिजर्वेशन पयला आमी थंय लास्ट टायमूय रिजर्वेशन केलें, ह्या फावटी रिजर्वेशन केलें वेगळे वेगळे तरेन. गिरतोली अशें करून हें केलें की हांकां कॅन्डिडेटूच मेळपाक जायना. सेम पोझिशन आमच्या नॉर्थ गोवाकूय गेले, सेम पोझिशन आमच्या एल्टनाचे हितून गेले. पूण ह्या सगळ्या मात करून प्लस आमचे इंटरनल थोडे चॅलेंजीस आसतात ते फेस करून आमच्या तिनूय आमदारांनी जवळजवळ 6 झेडपी मतदारसंघ तेंचे पडटा तितले 6 पैकी 5 निवडून हाडले. म्हणजे स्ट्रायक रेट इज व्हेरी व्हेरी हाय एमएलएचो. म्हणजे तिनूय आमदारांचे 6 झेडपी जाताले. मिस्टर कालुसाक 2, युरीक 2 आणि एल्टनाक 2. ह्या 6चे आमी 5 जिखल्याक हांव सगळे काँग्रेसच्या कार्यकर्त्या वतीन हांव बाब युरी, बाब कालूस आणि बाब एल्टन यांचे खास अभिनंदन करता. आणि म्हाका अपेक्षा धरता की आमची फ्युचर लिडर सुद्धा ह्याच तरेन पार्टी खातीर आपले पर्सनल हे पणाक लावन पार्टीचो झेंडो वयर दवरलो. त्याच भशेन बाब युरीन नावेली मतदारसंघात लास्ट झेडपीक म्हाका खबर आसा आमी फायट केली, तितून नंतर कोविड जालें. कोविड जावन आमचो एक कॅन्डिडेट एक्सपायर जालो आणि एक कॅन्डिडेट परत झेडपीक ते पोस्टपोन जालें इलेक्शन. खूप ते म्हयन्याचे गॅप उरले आणि तेजे मदीं तो परत झेडपी बीजेपीच्या हितून गेले. सो लास्ट नावेली दोनूय हेंचे कडेन अल्टिमेटली हे नाशिल्लें आमचें. पूण दीस टायम आय नो दे हॅव मेड अ युरी एल्टन हॅज मेड अ स्पेशल स्ट्रॅटेजी इन दॅट. नॅचरली थोडे कडेन रिएक्शन जाता, बट दे हॅव प्रूव्ड दॅट दॅट स्ट्रॅटेजी वर्कड आणि बरे तरेन दोन्ही झेडपी आमचे ते जिखले. म्हणजे तेणी 5+2 हे 7 झेडपी सहजपणे आमच्या तिनूय आमदारांनी मेहनत करून निवडून हाडले. त्यांचे बी अभिनंदन. आमच्या सगळ्या गोयच्या कार्यकर्त्यांचे, पार्टीचो प्रेसिडेंट, पार्टीचे सगळे ऑफिस बेरर आम्ही ह्यांचे अभिनंदन करता, कारण त्यांनी एक बरी फायट बीजेपी कडे दिली. रिजर्वेशना खातीर आमकां तेणी खूप अडखळून दवरले आणि तरी आसतना हेजेर मात करून सुद्धा वी हॅव फॉट बॅक विथ गोवा फॉरवर्ड अँड काँग्रेस अलायन्स. आय थिंक द न्यू विंड ऑफ चेंज has begun in Goa, and I'm confident that in 2027 with the same aggression we will, with the help of the people of Goa, we will defeat this BJP which is unwanted in Goa. They have imposed themselves on the people of Goa, and this is the beginning of the end of BJP in Goa. Thank you.